मूळ मायनिंग केशीत हायकोर्टान एसआयटी मायन्साक धपको दिलो. मिनाचो ट्रेडर इम्रान खानाचो जामीन रद्द करचो म्हूण एसआयटीन घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो. कस्टडीत इम्रान खानाची चवकशी करपाक पणजी सेशन्स कोर्टान जाय तितलो वेळ दिवंक ना म्हूण एसआयटीन आर्ग्युमेंट घालो. पूण इम्रान खानाची कस्टडीत चवकशी जावप सामकीच गरजेची म्हूण हायकोर्टाक पटोवन दिवंक एसआयटीक जमलें ना. आपले बँक अकावंट आनी फिक्स्ड डिपॉझिट अकावंट डिफ्रीज करचे म्हूण इम्रानान पणजी सेशन्स कोर्टान अर्ज घाला. ताच्या अकावंटांनी 100 कोटी वयर बॅलन्स आसा. एसआयटीचे विनवणे उपरांत बँकांनी इम्रानाचे अकावंट आडावन दवरिल्ले. अकावंटांत आशिल्ले पयशे ताचे एकल्याचेच ना, ताच्या बिझनेस पार्टनरांचे आसात म्हूण ताणें दावो केला. सरकारी पक्षान पार्टनरशिपी विशीं डॉक्युमेंट तपासूंक आनी से फायल करूंक वेळ मागल्या उपरांत कोर्टान एसआयटीक 2 सप्तकांचो प्राझ दिलो. मजगतीं एसआयटी मायन्सान मूळ मायनिंग केशींत आदलो मायन्स सेक्रेटरी जे.के. दादूची जबानी घेतली. आयएएस ऑफिसर जे.के. दादू 2006 मायन्स सेक्रेटरी आशिल्लो. आदलो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामतीन लिजांक बेकायदेशीर डिले कंडोन करतना ताका बायपास केल्लो. लीज होल्डर अँटोनी डिसोजाचे डिले कंडोनाक दादून हरकत घेतिल्ली. पूण दिगंबर कामतीन दादून केल्ल्या नेगेटिव्ह नोटिंगा कडेन आडनदर केली म्हूण एसआयटीचो दावो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.